नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबर विस्तारान. धर्मापूर साश्टीत सकाळी फुडें कदंबाचो एक्सिडंट. एकली सोंपली. कदंबाच्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल सुटून एका टू व्हिलरीकूय धपको बसलो. उपरांत कदंबा रस्त्या भायर गेली. टू व्हिलर रायडराक गंभीर अवस्थेत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर एडमीट केल्ली, मात उपरांत तिका मरण आयलें. स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर हायकोर्टान सुनावणी फाल्यां धुकल्ली. हायकोर्टाच्या जुईजांनी सोमारा कामाचें इन्स्पेक्शन केल्लें. प्लानिंग ना, सगळ्याक धूल, काय पणजेकारांची याचिका. इन्स्पेक्शना पुरते उदक मारला, पणजेकारांनी दावो केल्लो. स्मार्ट सिटीच्या कामांत भ्रश्टाचार आमदारांनूय मान्य केला. पावसाळ्यांत प्लानिंग कितें, कोर्टान सरकारा कडच्यान जाप घेवची म्हूण काँग्रेस मागता. स्मार्ट सिटीचे कामाचेर हायकोर्टान सुनावणी फाल्यां बुधवारा धुकल्ली. सोमारा हायकोर्टाचे जुईजांनी इन्स्पेक्शन केल्ले. स्मार्ट सिटी एमडीन तांकां नितळ कामाचो दाखलो दिल्लो. त्या वेळार कांय पणजेकारांनी काम सारकें ना म्हूण जुईजाचे कानार घाल्ले. तुमी येतात म्हूण उदक मारला असो दावोय केल्लो. मजगती जुईजांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन केले ते बरें केले म्हूण काँग्रेस म्हणटा. स्मार्ट सिटीच्या कामात करप्शन म्हूण आमदार उलयला. स्मार्ट सिटीच्या कामात चूक जाला ते कळ्ळा म्हूण टँकरान उदक मारूंक चूक धांपपाचो यत्न. काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकाराचो दावो. रस्ते धुवपाचें जें प्रकरण घडलें हाजे वयल्यान एक कळटा की सरकाराक इतलें तरी कळ्ळें की आपल्या कडल्यान चूक घडटा म्हणून. आनी जेन्ना हॉनरेबल हायकोर्टाचे जज इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना आपली ती चूक लिपोवपा खातीर तांकां टँकर कितलेशेच वापरून पणजे सिटींतले सगळे रस्ते धुवचे पडले. हॉनरेबल हायकोर्टाचे जे जजीस त्रास काडून पांयान चलून थंय इतली एरिया इन्स्पेक्शन करपाक आयले तांचे आभार मानता. स्वता तांचे आमदारान बीजेपीच्या आरोप केल्या की थंय भ्रश्टाचार जाला, मिसमॅनेजमेंट जाला, पण सरकार एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. फाटल्या दिसांनी स्मार्ट सिटीक अवॉर्ड दिलो. पणजेक जर अवॉर्ड मेळटा स्मार्ट सिटीक जाल्यार लोकांनी बीजेपीची सरकार आनी बीजेपीचे अवॉर्ड कसले आसता हें समजून घेवपाची गरज आसा. पावसात पणजेक त्रास जातलो, ताचें प्लानिंग कितें केलां? कोर्टान खंय सरकारा कडच्यान जाप घेवची. कोर्टान हाजेर गंभीरतेन लक्ष घालाच. तशें कोर्टान हे सगळे गजालींचेर आनिकूय बरे भशेन तांचे रिप्लायज घेवचे गोवोरमेंटा कडल्यान. आनी लोकांचे जे हाल जाता, कित्याक आमी आतां ऑलरेडी पळयल्या, आमी आतां एप्रील म्हयन्यान आसात, 2 म्हयन्या भितर मनसून हीट जातलो गोंयांत. आनी कामाची जर तांची गती पळयत आनी कामाची दुर्गती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता एकदां जर मनसून हीट जालो पणजेचे लोक वील बी द मोस्ट सफर्ड पीपल. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी चेतन गवस. सोऱ्याच्या स्कॅमांत दिल्लीचो मुख्यमंत्री जेलींत पडला आनी आतां गोंयचे आपाचे फुडारी भिल्यात. सोऱ्याच्या घोटाळ्यांतल्यान जोडिल्लो पयसो आपवाल्यांनी गोंयच्या वेंचणुकेंत वापरिल्लो. स्कॅमाचे कोट्यांनी रुपया गोंयांत प्रचाराक वापरले. आतां आप खंय आपल्याक ट्रॅक करता म्हूण सीएम वेळी सभे वेळार उलयलो. गोंयांत आतां खंय फक्त बीजेपी, आप जॅम आनी काँग्रेस सोंपिल्ल्यात जमा म्हूण बीजेपीचो प्रचार. हे कित्याक सांगता, कित्याक भितर पडल्या? कसलो घोटाळो खबर आहा तुमकां? सोऱ्याचो घोटाळो. सोऱ्याच्या घोटाळ्यान थंय खूब पयशे मेळ्ळे. ते कितें करूं आनी कितें नाका हें तांकां कळनासलें. थोडे हाडले आनी गोंयांत घातले म्हणून चुकोन हांगा भटको लागलो. पण एक गजाल सांगता हांव, ते भियोन आसात. त्या ती आत्तां खरी यही समय है, सही समय है. ही वेळ आसा, योग्य वेळ आसा. काँग्रेस तर हांगांतल्यान सबसेल नाच जाल्या. आम आदमी आहा ते भायर भितर करीत आसा, ते भियोन आसा. आरजी बिरजी काय तुमी दात घालपाचें ना. हांगासर एकमेव पार्टी ही मोदीजीची पार्टी, कमळाची पार्टी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदाची बीजेपीत घर वापसी. लोकसभेचे वेंचणुकेंत बीजेपीक मुरगांवां लीड मेळटली. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयलो. मंत्री माविन म्हणटा कार्लोस बीजेपीत परत आयला. हे चित्र पळयल्यार दक्षिण गोंयांतले अल्पसंख्यांकांची मतां बीजेपीकूच म्हूण स्पश्ट. 2021 कार्लोस तिकेट ना म्हूण बीजेपीत सोडून काँग्रेसीत गेल्लो. आमचे कार्लोस बाब आल्मेडा हे 2 वेळार भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिल्ले आनी भारतीय जनता पार्टी कार्लोस आल्मेदांक तशी नवीन ना. तांच्यांनी वास्को म्युनिसिपालिटी भितर 3 वेळार ते कावन्सिलर जाले, म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन. आनी भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर
सत्तेन नासली तेन्ना पासून भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते आशिल्ले 2007 नंतर. आणि आज परत एकदा खूब बरें दिसता की कार्लोस आल्मेडा परत आपल्या स्वगृही परतून आयिल्ले आसात. परत जो आपण निर्णय घेतलेलो आसा पार्टीन येवपाचो तो एक बऱ्या तरेचो निर्णय आसा. कारण बरेचदा आमकांय वास्को वयतकच अडचण जाताली, कालुसाक न मेळटा येवचें पडटालें, फोनार उलयताले. पण आज आमकां एक हक्काचें घर परत एकदा वास्को हांगासर मेळिल्लें आसा. म्हणजे म्हाका याद जाता की आमी वास्कोन वयतकच अरे कालूस कितें तरी खावन वचूं जाय रे म्हणटकच घरा येवन वच म्हणपाक म्हणजे आमचें परकेपण अशें नाशिल्लें. आनी त्यामुळे परत एकदा आमकां स्वताचें अशें आनी एक ठिकाण वास्को शहरा भितर उपलब्ध जाल्लें आसा. जे म्हणटाले थोडे मायनॉरिटीज आमचे बरोबर ना, मायनॉरिटी ना, हो बदल जाल्लो आसा. नरेंद्र भाई मोदीन दिल्ले कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेंपो तेका कॅन्डिडेट म्हणून बसयतकूच सावथा हेंय चित्र चेंज जाला. आनी हें दाखोवन दिता आयचें उदाहरण आनी तें स्ट्रेंथन करता म्हणजे आनी बलगट जाता. बाब कार्लोस आल्मेडा आमकां जॉयन जावन शायद म्हाका याद येता आमचे आदले सीएम पर्रीकर बाबाजी कितें याद येता तेजी तो एक दुयेंत पडले आनी सोगले तेन्ना आमी भिले सगळे भिले आमी कितें लागून भिले आमची पार्टी कसो चलतली गोवोरमेंट कसो चलतलो. पण आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमची पत्रां बाबा दाखयलां की पार्टी चलपाची बरी भाशेन चलता आनी गोवोरमेंट बरे भाशेन चलता. I have to confess that I was the person who took him from BJP to Congress party. I was also responsible to ensure that he got the ticket in Vasco. And I'm happy today because Carlos has come back to his parent party. बीजेपीत येवंक तयार, पक्षान विचार करून थारावचे, मुख्यमंत्र्यान यो म्हूण सांगला. शिरोडचो आदलो आमदार म्हादेव नायक उलयलो. सध्या समाजकार्यांत बिजी. फाटलीं 7 वर्सां शिरोड्या कामां ना, नोकऱ्यो ना, बेकारी वाडल्या. वेंचणुकेचे वारे व्हांवताना आदल्या आमदारा बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. साधारणतः 600 वयर आमी जॉब दिले आणि त्या जॉब दिले उपरांत लोकां मदीं आनी एक उत्साह जालो की म्हादेव नायक जॉब दिता. जो काम करतालो त्या मनशाक तुमी घर बसयलो आनी काम करनाशे मनशाक तुमी निवडून हाडलो म्हणटरी तेजें आतां प्रायश्चित तुमी भोगचें पडटलें. तळमळटात भुरगे यूथ टुर्नामेंट करपाक 1 लाख दिलो आनी खंय 1 लाख डोनेशन दिलें. हितून भुरग्यालो फुडार जायना. माननीय मुख्यमंत्र्यान कडेन म्हजे संबंद बरे आसा अजुनूय. पूण अशें न्ही की हांव गेलो तेका म्हाका तो काम करतलो म्हणून. तर सहज तेणें म्हटलें अरे कितें करता यो मरे परत यो मरे म्हणून. तुमी विचार करपाचो, कोणें बीजेपीन विचार करपाचो. तुमी जर विचार केलो जाल्यार आमी हांवें म्हाजें विलिंगनेस दाखयल्लें आसा. पयर तेणी सांगलें की आपूण 16,000 मतां दिता म्हणून पार्लमेंटाक. तुका पडले 8,000 मतां. तूं 16,000 एक रत्यान खंयचे हाडटलो. कारण आजून पर्यंत म्हजो रिकॉर्ड आसा 12,500 तो रिकॉर्ड आजून कोणें मोडूं ना. हांव पार्टीचेर कोतर नाशिलो. कितें जे मनशान 3 फावटी बीजेपी हरयली शिरोड्या. कितें जे मनशान बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचेर अन्याय केलो तेकाच हाडून तुमी तिकेट दिता म्हणजे हें नाका जाल्लें न्ही. ही मोठी मिस्टेक जावन गेली. तुमी आनी कोणाक दी हेल्थ तिकेट. हांव पार्टीन काम करता आशिल्लो म्हणजे पार्टीन आमकां फोर्सान भायर काडलें. पूण म्हज्या इलेक्शनाक हांवें पार्टीचेर केन्ना आजून एक ब्र काडूं ना. कारण म्हजो हें आसा पळय तें आमची स्टेट फायट दोगांय भितरली आनी दुसरो हांगा लिडर जावंकूय शकना. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि उत्पल पर्रीकार परत पक्षान हाडपा विशयी बीजेपीचे केंद्रीय फुडारी थारायतले. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. कांय फुडारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आमच्या संपर्कात आसात म्हूण तानावडेन शिनाल दिला. तशेंच तुमचे कितलेच लिडर आदे सोडून गेल्ले बीजेपी
पार्सेकर जावं मागीर उत्पल पर्रीकर आसा अशे लिडर आसात तांकां परत हाडपाचे कितें प्रयत्न चालू आसा? तुवें जे नांव घेतिल्लें आसा पळय तेंचे हाडप काय न हाडप हें केंद्र ठरयतलो. जे आमच्या हातीन जे आसा पळय तो पूर्णपणे आसा. थोडे आमचे बरोबर ओपनली आसतले, काही जाण आमचे कडेन इन कॉन्टॅक्ट आसात. त्यामुळे पूर्णपणे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी कडल्यान उबे रावतले. जशें आतां मविनान सांगलें, दक्षिण गोंया भितर बरेच जाण तेंच्यांनी आपलो सपोर्ट डायरेक्ट आनी इनडायरेक्टली काय म्हजे कडेन उलयल्यात, काय मविना कडेन उलयले आसात, काय अलेक्स बाब शेकेरा कडेन. त्यामुळे ऑल आर इन टच विथ भारतीय जनता पार्टी आणि बऱ्या तरेन आमकां लीड मेळून आमी दोनूय सीट निवडून हाडटले. तायवानाक बुधवारा फांतोडेर भुकंपाचो धपको. 7.2 रिक्टर तांकीच्या भुकंपात तायवानात मोठे लुकसाण जाले. तायवानातल्या भुकंपाचे धपके फिलिपिन्स आनी जपानातूय जाणवले. लोकांनी दर्या देगेपासून पयस रावचे. सुनामी येवंक शकता म्हूण शिटकावणी. भुकंपात बिल्डिंगांचे लुकसाण जाला. लोकांच्या बऱ्या वायटाचो आंकडो अजून स्पश्ट जाल्लो ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्ली अब की बार 400 पार घोषणा मतीन धरूनच लोकांनी मतदान करचे. मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो उलो. बीजेपीची दक्षिणेची उमेदवार पल्लवी धेंपो खातीर मडकय सुदीन आनी दीपक ढवळीकाराच्या मोगोचो प्रचार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आदलो बीजेपी खासदार विनय तेंडुलकार बीजेपी मोगो कार्यकर्ते आशिल्ले. त्या सभेक हिरिरींनी तुम्ही भाग घेवचो अशें मनापासून तुमकां विनंती करता. आणि येणाऱ्या ह्या निवडणुकेत भरघोस मत दिवन सगळ्यात हे इलेक्शनात लोकांनी भायर सरपाचें आसा. परत एकदा जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे धोरण व्यक्त केलां की अब की बार 400 पार, हे धोरण लक्षात घेऊन काम करूया अशें मूज करता. सुनील ढवळीकर यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे तांकां सभा घेवची पडना. त्यांच्या एका इशाऱ्याचेरूच त्यांची सगळी कामां जाता. आमकांय खात्री असली, आमकांय विश्वास असलो, त्यांच्यानी एकदा कमळ म्हटलें काय ते कमळूच जातले. तर आमकांय दुबाव ना. जाणटेले बाबडे फावटी मारताले, पैसे येयल्या कोणाक इतरा येवन तो सेक्रेटरी जाल्यार तलाटी कोण तरी आसतलो ताका. तो म्हणटालो ना येवंक ना अजून. आनी परत केन्ना तरी येयले आतां म्हणटालो तो काडून 15 रुपया तेच्या हातीन दी. तो म्हणा बाबा उरलेले पयशे गेले, ते गेले म्हणा. तो मदले दलाल हे पयशे खावपाचें काम करताले. हांव खोटें सांगना, तुमी मुद्दामून विचारात. 100 आनी हे खुद्द रिकॉर्डाचेर आसा. तेन्नाचो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हाणें स्वता सांगला आमी 100 रुपया धाडले जाल्यार लोकांक फक्त 15 रुपया मेळटा. 85 पैसे नाच जाताले. जे मदीं जे लोक आसले पळय ते खाताले. माननीय मोदीजी कितें केलें? विजीन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आज दिल्लीच्यान जर पयशे धाडटा आसत जाल्यार ते शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर, नुस्तेकाराच्या अकाउंटाचेर, जाणटेल्याच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट 2000 रुपया वता. ही मोदीजीची स्कीम आसा. आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंगाक दिल्ली लिकर स्कॅमांत जामीन मेळ्ळो. ईडीन ताका 4 ऑक्टोबराक धरिल्लो. 6 म्हयन्यांनी जामीन. संजय सिंगा कडेन कथीत स्कॅमाचे पयशे मेळूंक ना म्हूण खंय कोर्टान ताका जामीन दितना निरीक्षण नोंद केला. आपल्याच चल्याच्या खुनाचो आरोप आशिल्ल्या सुचना सेठाचेर कळंगूट पुलिसेन 642 पानांचे आरोपपत्र फायल केला. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण 59 साक्षीदार आनी दोतोरांचो फॉरेन्सीक रिपोर्टूय ह्या आरोपपत्राक जोडला. पुताचो खून करून सुचना बंगळुरू वताली. पुलीस आनी टॅक्सी ड्रायव्हराच्या सादुरकायेक लागून सांपडली. कसिनोच्या टेबल ऑपरेटराक क्रेडिटार 13 लाखांची तोपी. ताच्या रुमांत घुसून 5 लाख रुपया आनी 10 लाखांचे कसिनो चिप्साचेर हात मारपाचो प्रकार. क्रायम ब्रांचीन मध्य प्रदेशाच्या ब्रिजेश रायकवार म्हणटा ताच्या आड गुन्यांव नोंद केला. क्रेडिटाचेर खेळून जातकीच ते पयशे दिता म्हूण सांगून ताच्या रुमांत घुसून चोरी म्हूण आरोप. आपाचो संस्थापक सदस्य दिनेश वाघेला संवसाराक अंतरलो. आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचो तो वांगडी आशिल्लो. गोंयांत आप पक्ष वाडोवंक ताचें मोठें योगदान. सांतिनेज मसुणेंत ताचेर निमाणे संस्कार जाले. राजकीय फुडारी निमाण्या संस्काराक पावले. म्हगेलो बरो व्हडलो दोस्त 2000 सान ताच्या पयलो तितलो अर्थ नाशिल्लो ताका. पूण उतरास मनीस, कोणाक कितें फालतूदाद करपी न्ही आनीक कोणाक हेल्प करपाक पयलो येवपी.
सो जेन्ना म्हाका आयज कळ्ळी की बाबा आसतली सोंपलो म्हणून एकदम दूख भरली आनी देवा कडेन मागला ताका तकल्यांत शांती मेळ्ळी. भाई आज बाबाचें निधन जाल्ल्या इतके वर्सां तुमी वळखत आहे त्यांच्या बद्दल कितें? बाबा अशें म्हणून वॉज लायक अ लिव्हिंग सेंट, जिता जागतो एक संत पर्वतीचो मनीस आणि त्या दृश्टीन तेजें काम गोंयांत केलां तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. शुद्ध अंतकरण, शुद्ध आचरण आणि सगळ्यां कडेन मैत्री जोडूनच परमेश्वराचें ध्यान करप ह्या मार्गान ताणें राजकारणान जरी ते सरले तरी त्यांचा मुख्य उद्देश हो राजकारण स्वच्छ असचे, करप्शन असू नये, कसल्याच प्रकारचे अपप्रवृत्ती राजकारणात घुसू नये यासाठी तो प्रयत्नशील रावलो. आणि एक प्रकारे ताका परमेश्वरान म्हाका दिल्लो तो एक आशिर्वादय आसूं येता की ताणें आजपर्यंत जे जीवन जगलो त्या जिवना प्रमाणेच ताका देवान आमच्या तर त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची आणि त्यांच्यासारखे जीवन जगपाची प्रेरणा त्यांचे जे काही मित्र जे असतात त्यांना मेळची अशी अपेक्षा आणि प्रार्थना ऑटिझमाच्या दुयेंती बरोबर काम करतना खूब शिकूंक मेळटा. तांकां प्रत्येक गजाल समजून सांगतना स्वताचें ज्ञान वाडटा. मनोविकास इंग्लीश स्कुलाची भुरगीं उलयली. ती ऑटिझम भुरग्यां बरोबर काम करता. संवसारीक ऑटिझम जनजागृती दिसा खासा रिपोर्ट. Being as a buddy for a special needs child is like one of the most amazing things that a person can be privileged to be, because you learn a lot you learn a lot from them, and you grow as a person, right? You grow as a person, you understand a lot, you open your mind to new thought processes that you didn't think that you could think, you know. Me and my friend over here, we both worked with the same child, and as he said, yeah, it's a very enlightening process. We learn a lot from the child. We learn a lot about ourselves from the child. It's a very enlightening process. Being with a child, a special child from grade 3 was really a lifetime experience for me, because I saw my friend grow with me. And every time taking him here, there, everywhere, and I grew as a responsible person because of him. And I think everyone should help children with special needs, because as they've said, it helps us grow as people. मजगती ऑटिझम जनजागृताय दिसा निमतान साखळे रॅली. ऑटिझम हा एक श्राप नसून हा एक वरदान म्हणून आम्ही घ्यायला पाहिजे. आणि ऑटिझम मुलाने ज्या आज कमाल केलेला आहे, जसं टीचरने मला सांगत होते, नॅशनल लेवललाच नाही तर इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा ते सगळ्या फील्डमध्ये आज प्राइजेस घेऊन आले. मी प्रत्येक मुलांचं मनापासून अभिनंदन करते. आणि आज आम्हाला समाजाला गरज आहे त्या मुलांना प्रोत्साहन द्यायचं, त्या टीचर्सना प्रोत्साहन द्यायचं. आणि आज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमची गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा खूप उत्तमरित्या काम करत आहे. पर्पल फेस्ट त्यांनी इंटरनॅशनल लेवल पर्पल फेस्ट कनेक्ट केला आणि तिकडे बरेच डिसेबिलिटी मुलं, जी ऑटिझम मुलं, त्यांना वेगवेगळ्या तिकडे स्किल्सबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारची मशिनरी आज गव्हर्नमेंट उपलब्ध करत आहे. गव्हर्नमेंट इथे खूप चांगल्या फॅसिलिटीज आज ऑटिझम मुलांना मिळत आहे. जांबावले दामबाबाचो गुलाल मोठी उमेद, उत्साह आणि भक्तिभावान जालो. दामबाबाच्या गुलालाक हजारांनी लोक जमता. जांबावलेचो गुलाल. वर्षाप्रमाणे गुलाल हो मोठे उत्सवान मडगांवकार सगळे मडगांव अर्धे मैद्याचे बंद करून हांगा जांबावले येतात. तसेच सगळे तांबडे रंग खेळून गुलाल उत्सव बरे तरेन मनयतात. Every year we come here, we celebrate the Utsav Shikmo, we enjoy the fun of Gulal, the Shikmo Utsav. I appreciate each and everyone who comes here, who appreciate and wish Shri Ramnath Damodar Maharaj ki Jai.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.